सालसेत सध्या पेटून उठल्या. सालसेतीक एक रिव्होल्युशन जाल्ल्या भशेन चालू जाल्लें आसा, जें म्हणजे गव्हर्मेंटान जें न्यू नोटिफिकेशन काडलां, जो NDZ झोन आशिल्लो तातूंतल्यान NDA म्हूण करपाचें. हाका लागून सालसेतीक सद्याक जागृताय मोहीम चालू केल्ली आसा. बाणावलेचे आमदार वेंजी वेगस हांणी कंटिन्युअस आतां प्रत्येक विलेजाक मिटींग घेवपाक स्टार्ट केल्ली आसा. त्याच बरोबर प्रत्येक पंचायत जी आसा ती आपले तरेन अवेरनेस करपाचो आसा. तांच्योय मिटींग जातल्यो आनी तांणी एकदांचो सूर जो उक्तायलो आसा तो विरोध. तांचें म्हणणें आसा की NDA हाजें एक्सप्लेनेशन गव्हर्मेंटान दिवचें. हें टर्म कित्याक हाडलें? ऑलरेडी जी हांगची ग्रीन फिल्ड आसा ती प्रोटेक्टेड आसा. ताका लागून हें आनी NDA म्हूण नवें कितें हाजें एक्सप्लेनेशन, लिगल टर्म्स आनी हाजें फ्रेमींग कशें आसतलें हाजेर उजवाड घालचो हें तांची पयली मागणी आसा. जो पर्यंत उजवाड पडना तो पर्यंत आमी हें मानपाक तयार ना. आनी हें हाडलां कित्याक हो एकंदरीत क्वेश्चन हांगच्या लोकांनी विचारिल्लो आसा. वाडटो विरोध सध्या जायत आसा. जें एजिटेशन जें चालू जाल्लें आसा तें सध्या प्राथमीक स्टेजीर आसा आनी तें मुखारय वचपाक शकता. पूण ताका हे जो न्यू नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान हाडला ताका सालसेतीक विरोध जावपाक सुरू जाल्लो आसा. गोंदक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू. सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण चालीक लायले. ताचें नोटिफिकेशन आयल्या उपरांत ती लागू जातली. कॅबिनेटच्या बसकेन ताका अप्रुवल मेळ्ळा. म्हजो फ्लॅट ही येवजण म्हणल्यार कितें? जायते जाणांनी बिल्डरा कडल्यान, डेव्हलपरा कडल्यान, ब्रोकरा कडल्यान फ्लॅट विकते घेतल्यात. तातूंत 30-40 वर्सां ते लोक रावतात, पूण तो फ्लॅट तेंच्या नांवाचेर ना. हातूंत खूब घुसपा गोंधळ आसा. एक म्हणल्यार कितें, आमकां दिसता की बिल्डींग बांदली, फ्लॅट बांदले, आमी बिल्डराक पयशे दिले म्हटल्यार आमी ताचे ओनर जाले. तशें जायना. बिल्डिंगे पोंदाचो जागो कोणाचो, बिल्डिंगेची मालकी कोणाची आनी ताच्या उपरांत फ्लॅटाची मालकी कोणाची, असो हो प्रश्न आसा. पयलीं म्हटल्यार फ्लॅट जे लोक घेतात तेंच्यांनी सोसायटी करची पडटा. जमनी सकयलो म्हणजे बिल्डिंगे सकयलो जो जागो आसा तो त्या सोसायटीचो जावचो पडटा. सोसायटीन मागीर शेअर्स जे आसा ते एकट्या फ्लॅट मालकाक ते दिवपाचे पडटा आनी त्या फ्लॅट मालकान स्टॅम्प ड्युटी भरून तो फ्लॅट आपल्या नांवार करचो पडटा. अशें कोणी 30-40 वर्सां करूं ना. ताका लागून कितें जालें की लोक रावतात पूण तो फ्लॅट तांकां कोणाक विकपाक मेळना, तो डेव्हलप करपाक मेळना. पुराय बिल्डींग सुद्दां रिडेव्हलप करतलो जाल्यारूय ती करपाक मेळनाशिल्ली. ताका लागून सरकारान म्हजो फ्लॅट ही येवजण हाडल्या. तातूंत आतां कितें जातलें की बिल्डिंगे पोंदचो जो जागो आसा तो सोसायटीचो जातलो. सोसायटी मागीर ते फ्लॅटाचे शेअर आहा ते त्या मनशाक दितले आनी पुराय बिल्डींग जाय जाल्यार रिडेव्हलप करपाक मेळटली. एक फ्लॅट विकपाक जाय जाल्यार तो विकपाक मेळटलो, तो डेव्हलप करपाक जाय डेव्हलप करपाक मेळटलो. ह्या फ्लॅटाचो मालकी हक्क जो आसा, ओनरशीप जी आसा, टायटल जे आसा ते ह्या येवजणे अंतर्गत दर एकल्याक मेळटले. काल आमी पयलो मोर्चा जो काँग्रेसान हेजे दिवसोडा हांगा घेवन गेले. कारण एकूच आसलें की जो कंपाल ग्राउंड कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे आहा ते प्रायवेटायजेशन करपाचें आसलें. तर हे सगळे एकठांय जावन पणजेकार तशेंच दुसरे काँग्रेसाचे यूथ लिडर्स, महिला वचोन थिंगासर घेरावो घातलो आनी तांणी स्लोगन बी जायते दिले की आमकां तो ग्राउंड प्रायवेटायज करूंक नाका. जेन्ना हो एनावन्समेंट केल्ले तेन्ना मिनिस्टरान एक ट्वीट केल्लो की तो CCPक दिवचो म्हणून. तर हितूनय तेंचेर विरोध आहा. CCPक कित्याक आमचे SAG आसतना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, तो हो ग्राउंड तांच्या अंडर वयचो असो तेंची मागणी आसा. कारण ते स्पोर्ट्साचे बॉडी हेचे देखभाल करतले. तर CCPन कांय लेटर ना, कांय येवंक ना, वो तेणी करूंक ना, वो मागोवंक ना म्हणून तेंचो असो विचार आसा. तर जरी तर हें जायना जाल्यार हेजे फुडेंय वचोन ते आंदोलन करतले वो रस्त्यार येतले अशें तेणी शिटकावणी दिली. काँग्रेस हेर विरोधी पक्षां सयत युती करपाचो यत्न करता, मात तांच्या वांगडा हात मेळोवपाक कोणूच तयार ना. ह्या पक्षाचें अस्तित्व दुबळें जालां. कालांतरान काँग्रेस प्रादेशीक पक्ष जावंक शकता अशें भाजपाचो म्हणयारो सिद्धेश नायकाचें म्हणणें. ही घडामोड गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांच्या फुडारपणा खाला जावंक शकता अशें सिद्धेश हाचें म्हणणें आसा. बाणावलेच्या दांडो खेळा मैदानाचेर गोंय फुटबॉल असोसिएशनाचे मंजूर केल्ल्या फुटबॉल मॅचीत अचकीत एका 26 वर्साच्या तरणाटो खेळगड्याक मैदानाचेर मरण आयिल्ल्याची बातमी सध्या वाऱ्याच्या वेगान पातळत आसा. मजगती समाज वावुरपी वॉरन आलेमावान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका कडेन लेखी कागाळ सादर करून ह्या घडणुकेची पुराय चवकशी करची आनी सर्तीच्या काळात गरजेचे वैजकीय आनी सुरक्षेचे उपाय पाळ्ळे काय ना हे पळोवन FIR दाखल करपाची मागणी केल्या.